नेत्रावळी वाठारांत थळाव्या शेतकारांनी खणीत उडयल्ल्या तवशाच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करतलो अशें आश्वासन समाज कल्याण मंत्री आनी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी दिलें। फाटल्या सप्तकात नेत्रावळी वाठारात थळाव्या शेतकऱ्यांनी हजारांनी तवशी खणीत उडयल्ली। जून जाली तवशी सरकाराचे फलोत्पन्न मंडळ घेना म्हूण शेतकारांनी दावो केल्लो। पूण ह्या प्रकरणाविशीं आपण स्वता चौकशी करतलो अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। नेत्रावळी भागान भितर खूब मोठ्या प्रमाणात काकडीची पीक जाली आनी ताजे नंतर ती वेस्ट जाले आनी न्यूज येता की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान अनेबल टू प्रोक्युअर इट किंवा ताका सप्लाय करपाक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन जालें ना म्हणून हांवें जेन्ना एग्रीकल्चर ऑफिसराक विचारलें, हॉर्टिकल्चर ऑफिसराक विचारलें, डायरेक्टराक विचारलें किंवा हॉर्टिकल्चर थंयचे लोकल जे प्रोक्युअर करताले सप्लाय ज्या जाग्यार जाता विचारलें हांवें की तांणी कोणाकच म्हजे कडेन आन्सर मेळ्ळा आसा, कोणीच रिजेक्ट केलें ना। आनी शेतकरी म्हाका आमदार आसा, म्हाकाय केल्लो, आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य आसा किंवा आमचो सरपंच आसा, आमी सरपंचाक इन्फॉर्म केलें थंय वचून पळय खंय त्यो काकडी आसा त्यो इतके मोठ्या प्रमाणात वेस्ट जावपाक जायना। कारण दूख दिसता की इतले कश्ट करून मेहनत करून शेतकरी आपले प्रोड्यूस करतात, पण खंयच्याच डिपार्टमेंटाक जर तांणी येवन सांगलें ना जर जायत की आपल्याक अडचण जाल्ली आसा किंवा आपलो माल आपणे सप्लाय स्टेशनाचेर व्हेलो, प्रोक्युअर करता थंय हें केलो आनी आपल्याक तें डिस्कार्ड म्हणून भायर उडोवपाक पडलें, अशें कांय ना। आमकां खबर आसा की काकडी हो पेरिशेबल आयटम जाता, कारण एक दीस जाली ना जर जाय, एक दीस पसून ताजें हार्वेस्टिंग केलें ना जाल्यार ती जून जाता आनी ती जून जातकच मागीर जायना। चवथीच्या दिसांनी मळ्यान एखादे वेळ कोणी लेबर नासून बी उरले जात आनी ताजे नंतर त्यो जून जाल्यो आनी त्यो उपयोगान हाडपाक मेळना अशें आसपाक शकता। म्हणटकच आमकां एक्झॅक्टली खबर ना वॉट इज द पोजिशन। फार्मरी सरपंचाकय सांगलें ना, आमदाराकय सांगलें ना किंवा एग्रीकल्चर ऑफिसराकय सांगलें ना। सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट। आय वील इन्क्वायर, हातून भितर हांव चवकशी करतलो की कोण फार्मराक कित्याक लागून ही काकडी इतके मोठ्या प्रमाणात तांकां वेस्ट करची पडली। मजगतीं ह्या प्रकरणाविशीं सांगेच्या विभागीय शेतकी अधिकाऱ्याक जाप विचारपाक पत्रकार गेल्ले, मात थंय ती त्या वेळार हाजीर नाशिल्ली। नेत्रावळी हो असो वाठार आसा थंय सारको नेटवर्क मेळना। ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी जातली आनी जर कोणाची चूक आसली जाल्यार ताचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली। ना, हांवें आतांय बी कॉल केल्लो, तुमी सांगले नंतर तो फोन लागना आनी म्हाका कळ्ळें की ते नेत्रावळी भागान आसा। आमचे ऑफिसर्स एखादे वेळ सायटीचेर गेले जर जाय जाल्यार सांगे मतदारसंघान 60% ऑफ एरिया आसा ही आवट ऑफ रीच, फोनाची कनेक्टिविटी मेळना, तशें आसपाक शकता। एखादे वेळ जर ऑफिसान आसून जर झेडीओन फोन घेतले ना किंवा कोणाक अटेंड केले ना जर जाय जाल्यार हांव तांची चवकशी करपाक लायतलो। कोणाकय कसो वायट अनुभव आसा जर जाय जाल्यार तांणी म्हजे कडेन येवन एक वर्बल नाल्यार लेखी कंप्लेन पसून दिल्यार जाता। सो वी वील एक्ट अपॉन। हें आनीक दुसरें म्हणल्यार थंय लँडलायन ना ऑफिसाक, तेजी मातशी अवेलेबिलिटी करून दिवं। ओके, लँडलायन म्हाका दिसता सगळ्याच ऑफिसांनी आतां लँडलायन म्हणटा प्रकारच जवळ जवळ बंद जाल्लो आसा। आमी जर लँडलायन अवेलेबल आसा ती रिस्टोर करपाचे आमी प्रयत्न। हांव आसा सांगे हांगा जे एग्रीकल्चर ऑफिस आसा पाजेमळ हांगा, आनी हांव येयल्लो हांगा आमी लास्ट टायम जे काकडीचो त्यो काकडी व्हरून उडयल्ले तेजो इशू हांगा रेज केल्लो आनी ते इशू बद्दल आमी विचारपाक हांगा येयल्ले। आनी जे झेड्यो आसा ती हांगा अवेलेबल ना आनी हेज्या पयलीं ती मिलन गांवकर जी आसा ती केन्नाय अशें लोकांची तक्रारी आयकोंक येयल्या की जी मिलन गांवकर आसा जी झेड्यो हांगची ती खंय तरी अवेलेबल आसना, खंय तरी फोन केले कोणालेय फोन जावं ते या जे लोकल आसा शेतकार आसा या कोणी रिपोर्टर आसा तेंचे फोन केन्ना उखलेना, जे आपल्या जाय तेच फोन उखलयता अशी तक्रार येयल्ली आनी त्या खातीर आमी मुद्दम फोन ट्राय केलो तरी सर लागोना। त्या खातीर आमी ऑफिसां आयले, पयलीं हांगाय बी ना आनी खंय तरी हांगा हे ऑफिसाक जे स्टाफ आसात हांगचे ते खंय तरी डिमांड करताले की तांकां लँडलायन दियात, पूण तो लँडलायन कितले वर्सां जाली हांगा ते वायरी तुटून आसा तो सुद्दां तांकां अवेलेबल ना अशें ते ऑफिसाक बसल्यार तेणी सांगलें की आमचे लँडलायन ना खातीर खंय तरी तो फोन मॅडमी कडेन आसता आनी ती मॅडम खंय तरी फोन उखलयता आनी कोणाय फोन करपा जाल्यार मॅडमी फोनार करपाचें अशें हें हांगा चल्लां। सो खंय तरी रवी नायक जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा तेणी दखल दिवपाची गरज आसा, सीएमान बी हे गोश्टीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर।